माय गोन फ्रेंड्स, आज आमी नुस्त्या कडी करूया। हिंगा हांवें नुस्तें घेयलें आमगे कोंकणी भाशेन हाड म्हणटाय आनी इंग्लिशेन तेका बबरलिप स्नॅपर्स म्हणटाय। तेका मीठ लाय आनी दवर मातशें वगत। आतां मसाल्याक आमकां जाय सुकें मिरसांग, लसूण, सुकें कोथमीर, हळदी पिठो, आमसाण, जिरें आनी जितें नाल्ल जाय। आतां हो सगलो मसालो मिक्सरान घाल आनी हाफ ग्लास उदक घाल आनी तेका वांट बरो बारीक कर मसालो। सो हे भाशेन जावपा जाय तुमगे मसालो। आतां तुगे कडी करपा हांडयेन घाल मसालो आनी तेका मिक्स कर बरें। आनी आतां तितून आमसोल घाल। तुमकां दुसरी सोल्ल आहाय ती देखून तुमच्यान घालूंक जाता आनी तेका बरें मिक्स कर। आतां तुगे टेस्टा प्रमाणे तितून मीठ घाल आनी तेका बरें मिक्स कर आनी आतां तेका शिजोवं दवर। आतां आमगे कडी शिजोवं लागली। आतां तितून तुगे नुस्तें घाल, तेका बरें मिक्स कर। आतां आमगे नुस्तें कडी शिजोवं लागली, तेका मिक्स कर आनी तेका धांक आनी 10 मिनटां शिजोवं दवर। आतां आमगे नुस्त्या कडी रेडी जाली। व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब। देव बरें करूं।